Hello everyone, welcome to Vitish classes. So in this video we are going to cover a topic under the numerical ability, time and work related MCQ. So first of all तुमका time and work related चे MCQs आसा पय तेचे रिलेटेड जो फॉर्म्युला आसा तो पयली फर्स्ट खबर आसपाक जाय. सो फॉर्म्युला जो आसा work done equal to rate of work into time. ओके हो जो आसा तो फॉर्म्युला ऑफ वर्क डन. सो वर्क डन म्हटल्यार कितें तुवें कितलें काम केलां. ओके हें केचेर कळटा रेट ऑफ वर्क म्हणजे तुवें तुजी सो मिन्स एफिशियन्सी तुवें तें काम करपाक कितले तरेन अशी आमी म्हणटा पळय फास्ट काम केलां आसतलें. ओके तें हांगासर रेट ऑफ वर्क अंडर येता. आनी टायम ओके हो काम करपा खातीर कितलो तुका टायम लागला आसतलो तो हेजेर डिपेंड आसतलो. ती एफिशियन्सी मिन्स तुजी कामाची स्पीड जी आसा तेजेर डिपेंड आसतली. ओके सो आता टाइम हो तुमका डेजानूय येवंक शकता आर्सान येवंक शकता. आर्स येयले म्हणजे मिनट्स सेकंड्स सगळे येयले. ओके आता हितून पळयात हें एक टॅप कॅन एम्प्टी अ टँक इन 30 मिनिट्स. सो टॅप म्हटल्यार एक नळ आसा जो कितें करता टँक जी आसा ती खाली करता इन 30 मिनिट्स. अ सेकंड टॅप कॅन एम्प्टी इट इन 45 मिनिट्स. सो दोन टॅप सांगला हांगा. एक टॅप 30 मिनिटांनी टाकी खाली करता आणि सेकंड टॅप जो आसा तो 45 मिनिटांनी ओके टँक खाली करता. नेक्स्ट कंडिशन इफ बोथ द टॅप ऑपरेट सायमल्टेनियसली म्हणजे दोनूय टॅप वांगडाच जर तुवें ऑन केले हाऊ मच टायम इज निडेड टू एम्प्टी द टँक जाल्यार कितलो टायम लागतलो कितें करपाक की टँक जी आसा ती खाली करपाक. ओके सो सिंपल एक मेथड दाखयता. मेथड्स भरपूर आसा. ओके सो तुमकां खंयच्यो रिफर करून जर इजी दिसता जाल्यार ती करात. ही म्हाज्या वेन हांव अंडरस्टँड जाला तशी तुमकां सिंपल वेन कित्याक तुमचो टायमूय सेव जावपाक जाय म्हणून ही एक तुमकां मेथड दाखयता. तर सदांच फोकस कितेर करात टायमाचेर. ओके टायम हो एक तर डेजान आसतलो नाजाल्यार आर्सान आसतलो. सो हांगासर हो जो टायम पळयात हांगा दिला पळय तो मिनिट्सान दिला रायट. सो डायरेक्टली तुमी कितें करात हांगासर 1 अपॉन जो कितें टायम दिला पळय तो घेयात. ओके सो हांगासर तुमचो रेट ऑफ वर्क पळयात. सो हो टायम हांगा येतलो असो. ओके सो टायम तुमचो सकयल गेलो. वर्क डन कितलो तो खबर ना सो 1 डेचो आसतलो. ओके अज्यूम करा 1 म्हणून. ओके सेकंड कंडिशन अ सेकंड टॅप कॅन एम्प्टी इट इन 45 मिनिट्स. सो सेकंड टॅप आसा ती कितली 45 मिनिट्सान. ओके सेम वे टायम आहा तो सकयल पळय हो डिवायड जातलो. फॉर्म्युला W इक्वल टू R इंटू T. सो W पण T हांगा येतलो. ओके सो टायम जो आसा तो सकयल येता तुमचो इक्वल टू R. आता फुडें फायंड करूंक सांगला आमकां इफ both the taps operate simultaneously how much time is needed. आता दोनूय वांगडात ऑपरेट करता म्हणून सांगला. both the taps operate simultaneously. सो वांगडात काम करता म्हटल्यार कितें येयलो प्लस येयलो. सो जर क्रॉस मल्टिप्लाय करूंक गेल्यार हेजे तुमकां मल्टिप्लिकेशन चड व्हडलें जातलें. ओके सो तेज्या खातीर कितें करात हेज्या टेबलान आनी हेज्या टेबलान सेम नंबर येता पळय तो फायंड आउट करात. सो तेज्या खातीर एक LCM मेथड आसा ती तुमी अशे तरेन फायंड आउट करूंक शकता. 3 च्या टेबलान 3 10 जा 3 15 जा मागीर 5 च्या टेबलान 5 2 जा 5 3 जा. आता 2 हो 2 च्या टेबलान येतलो रायट. 2 1 जा 3 तसोच दवरात. मागीर 3 हो 3 च्या टेबलान हो 1 आहा तो 1 येयलो म्हणजे आन्सर सोंपलें तुमचें. सो 1 आता मल्टिप्लाय करा तुमकां LCM मेळटलो पळय. 3 5 जा 15 15 2 जा 30 33 जा 90. सो 30 च्या टेबलान 90 येतलो 45 च्या टेबलान 90 येतलो. सो 1 अपॉन 30 30 कितलेचा मल्टिप्लाय केलो का 90 येतलो 3 चा. सो हांगा 3 गेलो हांगा 3. सेम वे 45 च्या टेबलान मल्टिप्लाय बाय 2 केलो काय 90 येतलो. सो 1 3 जा 3 33 जा 90 प्लस 1 2 जा 2 45 2 जा 90. सो डिनोमिनेटर सेम येयलो वयले दोनूय प्लस करा 3 प्लस 2 90. आता व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां जेन्नाय टायम बीन कितें फायंड आउट करूंक सांगतले पळय तेन्ना रेसिप्रोकल करात. ओके सो रेसिप्रोकल केलो काय तुमकां आन्सर येयले हांगासर 3 प्लस 2 कितलो 5. ओके सो 5 हे कॅन्सल केले 5 1 जा 5 5 8 जा. सो जो कितें टायम आसा पळय तुमचो हाऊ मच टायम इज निडेड टू एम्प्टी द टँक सो कितलो लागतलो 18 मिनिट्स. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. अशें तुमी डायरेक्टली फायंड आउट करूंक शकता. फक्त याद दवरा ही डायरेक्ट ट्रिक दाखयल्या तुमकां. सो हांगासर 3 प्लस 2 पळयात 5 येयलो 90 कितें करपाक जाय तुमकां रेसिप्रोकल करूंक जाय. डायरेक्टली टायम डेज कितें फायंड आउट करूंक सांगले जाल्यार ओके म्हणजे डेज आर्स मिनट्स कितें सांगले जाल्यार
डायरेक्टली रेसिप्रोकल कराच डायरेक्ट आन्सर येता तुमचे 5 1 जा आणि 5 8 जा. ओके, सो अशा तरेने तुम्ही सॉल्व करतले. सो डायरेक्ट तुमकां आन्सर हांगा 18 मिनिट्स लागतले टू एम्प्टी द टँक. ओके, सिमिलर टाइप पळयात. ए अलोन कॅन मेक 100 बास्केट इन 6 days. ओके, ए 100 बास्केट प्रिपेअर करता कितल्या दिसांनी 6 days. हे तुम्ही बरोवपाची गरज ना, पण डायरेक्टली तुम्ही करूंक शकता. हे हांव तुमकां फक्त जस्ट इन्फॉर्मेशन दिल्या ती हांगासर दाखयता. ओके, सो ही 12 days इन हाव मेनी डेज. सो डेजान फायंड करूंक सांगला. सो तुमकां फोकस कितें दवरूंक सांगला टायमाचेर. ओके, सो फॉर्म्युला जो आसा तो रेट इक्वल टू वर्क अपॉन टायम. सो डायरेक्टली तुम्ही घेयाच पहिलो डेज 1/6, दुसरो 1/12. ओके, फाइंड आउट कितें करूंक सांगला इन हाव मेनी डेज कॅन ए एंड बी टुगेदर मेक 100 बास्केट. सो दोगूय जाण मेळोन जर काम करूंक लागले जाल्यार 100 बास्केट कितल्या दिसांनी करतले. सो टुगेदर म्हटले वांगडात काम कर म्हटले. ओके, सो प्लस येयला हांगासर. सो सेम हांगासर डिनोमिनेटर पळयात, हांगा 6 आर 12. 6च्या टेबलान 12 येता. सो डायरेक्टली इंटू 2 करात. सो हांगा 2 केलो, हांगा 2 येयलो. सो 1 2 जा 2, 6 2 जा 12, 1 12. ओके, डिनोमिनेटर सेम येयलो. 2 + 1 12, 3/12. सो तुमकां सांगला हांवें हांगासर कंडिशन जाली. हांगासर कॅन्सल करूंक शकता. 3 1 जा 3 4 जा. सो डायरेक्टली रेसिप्रोकल करात. सो रेसिप्रोकल करात हो कितें येता तुमचो टायम आसतलो. ओके, सो हांगासर कितलो येयलो 4 days येतलो. ओके, सो ऑप्शन आसा तुमच्या कडेन 4 days ना. सो ई इज युअर करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस. Okay, next, 2 pipes can fill a tank in 10 hours and 16 hours respectively. So 2 pipes असा, एक 10 hours फिल करता, दुसरे 16 hours. ओके, मागीर थर्ड पाइप जे असा ते एम्प्टी करता द टँक इन 32 hours. इफ ऑल 3 पाइप फंक्शन सायमल्टेनियसली, म्हणजे वांगडात ऑपरेट करपाक लागले. ओके, सो देन इन हाऊ मच टाइम द टँक विल बी फुल. सो टँक कितल्या मिनिटान फुल जातली. ओके, सो आतां हांगासर कितें करतले आमी फर्स्ट सेम आर्स आसा हांगासर 1/10. ओके, सो रेट ऑफ द सेम फॉर्म्युला प्लस 1/16. हे दोनूय वांगडाच आसा. कॅन फुल अ टँक 10 hours and 16 hours. आता हे जे कंडिशन आहा, थर्ड पाइप कॅन एम्प्टी द टँक. आता हो खाली करता, हे दोनूय फिल करतले. हे दोनूय फुल करता आणि थर्ड पाइप हे एम्प्टी करता. ओके, सो एम्प्टी करता म्हटल्यार मायनस करा 1/32. सो आतां हांगासर 10 16 आणि 32 च्या टेबलान सेम नंबर खंयचो येतलो. सो अशा तरेन एक LCM मेथड आहा ती तुम्ही करूंक शकता. 10 16 32. सो हे 2 च्या टेबलान येता. 2 5 जा 2 8 जा 2 16 जा. ओके, 3 टर्म्स घेऊन तुम्ही डायरेक्टली असे LCM काढूंक शकता. आता 5 हो 5 च्या टेबलान येतलो. ओके, 5 1 जा. 8 आणि 16 हो हे एज इट इज दवराच. ओके, हेकाच केलो. 8 आणि 16 हो 2 च्या टेबलान येतलो. हो 1 जालो म्हटल्यार एंड जालो. 2 4 जा 2 8 जा. आता 4 आणि 8 हो 2 च्या टेबलान येतलो. 2 2 जा 2 4 जा. अगेन सेम 2 1 जा 2 2 जा. सो 1 1 जालो म्हटल्यार एंड. सो 1 अशें एंड जालो. सो आता मल्टिप्लाय करा. कॉमन जो हांगाचो डिनोमिनेटर जो सेम आसतलो पळय तो फायंड आउट करपाक जाय. 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80, 82 जा 160. सो तिगांच्या टेबलान कॉमन जो नंबर येतलो पळय तो 160 येतलो. सो 10 कितले तो मल्टिप्लाय केलो का 160 येतलो 16. मागीर 16च्या टेबलान कितले तो मल्टिप्लाय केलो का 160 येतलो 10. आणि 32 च्या टेबलान 5 जा. सो 16 160, 10 160 आणि हो मायनस 5 160. सो डिनोमिनेटर सेम, हो प्लस हो मायनस. ओके, सो 26 minus 5 160. सो 26 minus 5 कितलो 21/160. हे दोन्ही कॅन्सल जायना. सो रेसिप्रोकल कराच. टाइम जर फायंड करतलो जाल्यार रेसिप्रोकल करूंक. सो आता 21 आता तुम्ही हांगा ऑप्शनान पळोवंक शकता. तुमकां मिक्स फ्रॅक्शनान दिले. सो 21 आसा सगळे कडेन. सो 21 तुमचो हांगासर येयला. आता 160 आसा हांगासर ना. सो तो आता कसो काडप तो पळयाच. 21 आणि 160. 21 7 जा. ओके, सो 21 7 जा 147 येतलो. सो कितलो उरला हांगासर
हांगासून कॅरी 10 हांगासून 7 3 5 हांगासून 4 1 13 उरलो. आतां बरयतना कशें बरोवप पळय, मिक्स फ्रॅक्शन 21 सेम तसोच उरलो. हो एका मल्टिप्लाय जाता म्हणजे तो हांगासर येयलो आनी हांगा जो रिमाइंडर आसा ओके हो कोशंट हांगा येतलो, हो रिमाइंडर हांगा येतलो. सो असो येता 7 13/21. सो हांगासर बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, लायकवायज अशी तुमी सॉल्व करतले. ही जी अशी ट्रिक आसा ती हांवें तुमकां दाखयल्या, अशे तरेन तुमी डायरेक्टली सॉल्व करूंक शकता.